सोमारा सकाळी पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरात संयुक्त वीज नियमन आयोगाची बसका जाली। मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान खात्याच्या कामकाजाचे तपशील सादर केले। खात्याक 84 कोटी रुपयांचो तोटो जाला, देखून आमी बिलां वाडयतात अशें सांगले। पूण सुनावणेक मतां मांडटना वीज दरवाडीचेर उपस्थित लोकांनी विरोध करपाक सुरवात केली। पयलींच बिलां लोकांक वाडोवन येतात, ते भायर 2-2 म्हयन्यांनी बिलां येयल्ल्या कारणान ही बिलां फुकतात। ते भायर जे 200 कोटी रुपया थकल्यात ते वसूल करचे आनी जे कोण घरगुती कनेक्शनां घेवन वेवसाय करतात तांचेर वेवसायीक शुल्क लावन खात्यान आपली येणावळ वाडोवची अशी सुचोवणी दिली। सो आमी सांगला की जे प्रपोज टॅरिफ आसा ते 10 पैसे 15 पैसे, पूण जेन्ना युनिटान जेन्ना हे जाता कॅल्क्युलेट जाता ते हायक वाडटा। सो आमच्या अध्यक्षान क्लियर आमकां डायरेक्शन दिल्ले की हे प्रपोज टॅरिफ हायक आमी ओपोज करपाक जाय। गॅप म्हणलो कितें, गॅप ताणें म्हणलो की 84 करोड्स आसा वर्साक तो उरता म्हणून। आमकां सोर्सां कडल्यान कळ्ळा की विश्वासी सुत्रा कडल्यान की मोर दॅन 200 करोड्स 200 ते 250 कोटी रुपया उरल्या हाका रिकवरीक एरियर्स। तुमी एरियर्स घेयात मरे काय तुमी भायल्या भायर सेटलमेंट करतात? एरियर्स तुमी घेयात आनी ताजेर तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करात। Electricity Department, when Mr. Nilesh Kabral was the Power Minister, from 2019 to 2022, this government has spent 12,000 crores in what? In improvisation of power transmission and distribution system. 12,000 कोटी रुपया। आणि आज चीफ इंजिनियर सांगता की 84 crores लॉस जाला म्हणून आम्ही पॉवर टॅरिफ हायक करता। आणि कोणाक तुम्ही त्रास करता? सामान्य आज बारीक कंज्युमर जो आसा। एज अ डिपार्टमेंट एज अ होल जे पैसे तुम्ही मोडटा तेजी अकाउंटेबिलिटी गेले त्या बजेटा पैसे मोडले तेजी अकाउंटेबिलिटी आणि अचीव्ड कित केले। यू कॅनॉट लीव इट की तू पोल चेंज करीत रावतलो हे करीत रावतलो पूण तू कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी मेळना। जशें आमी पयलीं सांगला 10,000 15,000 जोडटा ताका लायटी जायत पडटा, पूण ताजेर जर एक 200-300 रुपयाचो सुद्दां पर मंथ बर्डन पडत देन इट इज अ ह्यूज बर्डन विच विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी थिंकिंग इन दॅट लायन्स। तुम्ही दिवपाक शकना फ्री इलेक्ट्रिसिटी विच इज पॉसिबल जाल्यार एटलीस्ट वाडोव नाका एंड दिस शूड बी दॅट इज द मेन थिंग दॅट वी हॅव ऑलरेडी पुट अप। ही हॅज ऑलरेडी पुट अप इन हिज रिटर्न एप्लिकेशन। And I'm responsible for the statement that capability is 700 megawatt. What it talks about the capacity. Capacity has nothing to do with what load Goa can draw. Please understand, all the intellectual people sitting here, capability and capacity is different. Capacity may be 10,000, that doesn't mean we can draw 10,000. Capability is seeing the stability of the grid, the generation what is happening, the load what is there, the lines what is there. If the line, one of the line trip, the other line should be able to sustain the entire load without tripping. Looking at the generation should not get affected, blackout should not happen. That is why the capacity comes down. I don't know what if the forward planning was there. Today we are planning for the next 20 to 30 years. Because I know in Goa there is a lot of opposition. Sometimes a project can take 10 years also. So even if the load will increase after 10-15 years, I will put the infrastructure right now. And that is how we are planning right now. कोळशाच्या वादावयल्यान बसका बरीच तापली। बिलाचे दरवाडीचे निमित्त करून सरकार गोंयांत लायटी खातीर कोळसो हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधकांनी केलो। हाचेर स्पश्टीकरण दितना मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान सांगले, हांवें गोंयांत कोळसो हाडपाचेर भाश्य करूंक ना। गोंयांत येवपी 80% लायट कोळशा पासून तयार जाता। आमकां लायट दिवपा खातीर शेजारची 5 राज्यां प्रदुशणाचो धुल्लो खाता अशें फर्नांडिसान सांगले। हय करतात, कारण कोळशान कितें मेळटा आमकां कोळशान मेळटात लंग कॅन्सर, कोळशान मेळटा अस्थमा, कोळशान मेळटात सारके कसली कसली दुयेंसां मोरमुगांव तालुक्यांत। आनी हो कोळसो खंय वता? कोळसो वता दुसऱ्या राज्यांत, फक्त हांगा येवन एमपीटीन पट्टान ट्रान्सपोर्टेशन जावन वता। एट द एंड कितें आमकां मेळटा? पावर कितें आमकां फुकट दितात? ना, पावर आमी विकते घेता सदर्न ग्रिडा आनी वेस्टर्न ग्रिडा कडल्यान, ते वेस्टर्न झोन साउथर्न झोना कडल्यान, ते ताणें तुमकां हातून सांगलां। सो आमी मागता जीएरसी कडेन, म्हाका दिसता तांकांय तें पटलां की एरियर्स जे आसा ते रिकवरी करात
टॅरिफ वाडयनाकात आनी बारीक लोकांक तुमी त्रास करनाकात. तो प्रॉबेबली अदानी खातीर उलयतलो आसतलो कोल जाय म्हणून, कारण कोला शिवाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज द नॉर्म इन द वर्ल्ड टुडे. कोल इज नॉट द नॉर्म. फॉसील फ्युअल जे आसा पळय एक दीस रेप्लेनिश जातले, ते डिप्लीट जातले, सोंपतले. सोलर एनर्जी डिप्लीट जावची ना. सो इन्स्टीड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी आमी पळयल्या पॉलिसी गव्हर्मेंटाची सोलर पॅनल पॉलिसी आसा दॅट हॅज फेल्ड मिजरेबली. त्या खातीर लोक तातूंत इंटरेस्ट घेना. लास्ट फाटली 3-4 वर्सां 5 वर्सां जाल्यार आमी पळयता की दॅट पॉलिसी हॅज नॉट मूव्ड इन द रायट डिरेक्शन. इफ यू कन्सिडर दीस पार्ट ऑफ इट देन गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली. सो don't say that coal is necessary. Coal is certainly not necessary. Goa is a small state, and because of coal we are increasing. I never said. Maybe my English is poor. I said in Goa we are using 85% of the power which is generated on coal, and the coal is burnt in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, and another state. 5 states are there. I said this so that we should know that somebody else is polluted and we are getting power. So sometimes we have to thank God. So in that line I have told. I have never said we are not using coal and because coal is not there, price are increasing. I never said like that. In fact, I said other way around. Because of the coal, we are having a low price. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.